कॅम्पेनिंगाक आयिल्ले बरो एक प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की पुराय गोंयभर कॅम्पेनिंगान जाता तसा आज हांव सांकवाळ ग्रामपंचायतीन मिनिस्टर बावीन गुजून हाज्या बरोबर आशिल्लो हांगा आमचो कॅन्डिडेट सुनील आहा तो डेफिनेटली म्हाका खात्री आहा की ज्या पद्दतीन लोकांचो उत्साह आसा आमचो हो कॅन्डिडेट 100% जिखतलो. कितलो प्रतिसाद मेळटा तुमी पळयले आहा. हे 1.5 वरांच्या वेळार कितले व्हडले संख्येन हिंगा लोक भायर सरला. कालूय आमी मराठी कॅम्पान आशिल्ले हिंगा क्लीन स्वीप जुवारी नगर एरियान क्लीन स्वीप भाजपा पार्टी मेळटा. आमचे चिखले वाठार आसा थिंगाय आमी सिस्टमॅटिकली लोकां एप्रोच जाल्ले आसा. ओवरवेल्मिंग सपोर्ट. जिल्ला केन्ना हे भाशेन लोक मुखार सरनासले. फर्स्ट टायम जिल्ला इतले व्हडले संख्येन आनी इतले उत्साहान लोक भायर सरलेले आसा. म्हाका दिसता आमी बरेच मार्जिनान जिखता बोथ इन सांकवाल एरिया एंड चिकालीम एरिया विच इज द सांकवाल जिल्हा परिषद कॉन्स्टिट्युएन्सी. हितून आमी बऱ्या प्रमाणान जिखता. हें तुमकांय दिसलां तुमचे फुडें दोळ्या समोर हें चित्र आसा. आमी जिखतकच जॉयन जातले बीजेपी. कशें जॉयन जावपाक शकता. परत ते चिन्हाचेर ते जावपाक शकना. सो ते मिसगायडींग बंद जालें आनी व्हडले प्रमाणान आतां हो एक एडिशनल सपोर्ट भाजपा कॅन्डिडेटा सुनील गांवसा मेळ्ळेले आसा. तो जिखतलो अवश्य जिखतलो बरें म्हाजें. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित असले तसेच आमचे माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीन गुजिना सर उपस्थित असले आणि लोकांचा एक इशू असलो की लोकांचा प्रॉब्लेम हा तो पाण्याचो उदकाचो प्रॉब्लेम. सो आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलेलें आहा की एक जे टाकी आहा ऑलरेडी ती सफिशंट ना लोकांक उदीक पावोवपाक. सो तेजे ओवरहेड आनी एक टँक बांदून दिता म्हणून तेंच्यांनी आयज ह्या बैठकीत आश्वासन दिल्लेलें आहा. आनी हांवेंय सांगलेलें आहा की म्हाका दिसलेलें जेन्ना हांव एंटर केलें देवळान हांवें पळयलें की हांगा म्हटल्यार जी जागो आहा तो सारको नासलो वयर सकयल आहा. सो हांवें तांकां आश्वासन दिलां की हांव जिखून येयल्या उपरांत ZP फंडाच्यान हांव तांकां ते पेवर्स घालून दितलो. सगळे इलाज आमचो गोंय राज्य मुख्यमंत्री आमचे पंचायत मिनिस्टर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि बाकीचे सगळे जे कार्यकर्ते आशिल्ले BJP सगळे येयले आनी हे आतांच्या दिसान जे रिपोर्ट आसा आमी आतां हे सपोज हेच एरियेन सगळे लोक भायर येयले आनी दे आर फुल्ली कॉपरेटीव. तांकां सगळ्या मनान BJP एकूच पार्टी दिसता बिकॉज तांकां खबर आहा आयच्या दिसान जे डेव्हलपमेंट जाता आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें कितें ते एरियान डेव्हलपमेंट फुडें करपाचें तेंचे हांवें फेस केलें की आमकां एक स्मशान भुमी एक जाय आमकां एक पुलीस स्टेशन जाय आनी सगळे जे त्यांनी सांगलेलें की आमी सगळे करपाचें आहा. आनी जे हिशोबान CMआनी सांगलें की लास्ट टेन्युरान जे अनिता थोरातान जे ZP आशिल्ले त्यांनी जे कामां केल्ले अरावंड 3.5 इयराचे आतां सुनीलाक आमी पयर सुद्दां सांगता आनी आतां सुद्दां आश्वासन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आनी भरपूर काम करपाचें. CM सुनील तूं यो आनी काम कर लोकां मदीं इलेक्शन 20 तारखेर जातलो मागीर सुनील लोकां मदीं आसतलो. सुनीलाक एकूच सांगपा पळयता सुनील तुका लोक आपयतलो आनी तूं लोकांचे कामां करून दिवपाचें. कितें लास्ट टायम जें जालें तेकून डबल डेव्हलपमेंट तूं लोकां लागून कितें लोक तुका लागून भायर येयल्ले कितें आयच्या दिसान पळय आज ट्युजडे दीस सुद्दां लोक इतले भायर येयल्ले कळटा की लोकांचें तें प्रेम आहा BJP पार्टी वांगडा ताका लागून लोक आज भायर सरलेले आहा. ताका तुजी आतां 20 तारखेर निवडून येयले पण तूं लोकांचें तूं काम करपा जाय तूं फाटीं सरपा जाय तूं लोकांचें काम करून दी. हांव एकूच सुनीला कडेन मागता आनी जे रिस्पॉन्स लोक इतले भायर येयल्ले तितून दिसता की आमी फूल बऱ्या लिडान येवपाचें. म्हाका एकूच आमी जिखतात कशें करून पण एकूच म्हाका एकूच जाय की आमी बऱ्या लिडान जिखपा जाय. ते आमी इतले मेहनत केले लोकां मदीं पावले लोकां कडेन पावले आनी ते लोक आमकां हेल्प करतलो सपोर्ट करतलो म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आहा. लोक आमकां 20 तारखेर कमलाचेर शिक्का मारून ते आमकां 22 तारखेचे रिजल्ट जेन्ना येतले पळय लोक आमकां दाखयले आमी सगळे तुमचे बरोबर आशिल्ले. मागीर 22 तारखे उपरांत सुनील आनी सुनीलाचे टीम लोकांक काम करपाचें लोकांच्या दारार पावपाचें लोकांचें काम करून दिवपाचें. सुनील भाई आमचो कॅन्डिडेट भाजपाचो आनी आमी आतां इतले संख्येन आयज मंगळवार दनपारचे इतले लोक जमा जावप म्हळ्यार ते भारतीय जनता पार्टी मोग दिसता. आनी आमी खंय खंय आतां कॅम्पेनींग केला आख्खे सांकवाळ वाठारांत दाबोले वाठारांनी BJPक इतलो सपोर्ट दाखोवन दिता की आमी जिखले म्हणून आमकां अशें दिसता की आनी जिखतलेच. आनी आतां मेन मुद्दो आसलो आमचो हिंगा लांबाणी कॉलनीन जो आमचे लोकल्सांचो आसलो तो उदकाचो प्रॉब्लम जो CM सरान आमकां प्रॉमीस केला की ओवरहेड टँक एक आमकां बांदून दितलो म्हणून तेणें प्रॉमीस करून गेला. सो आमचे उरलेले बाकीचे धाकटे व्हडले डेव्हलपमेंट्स आहा पंचायत थ्रू जावं आनी ZP थ्रू जावन मोमीन सर तरी आताच आमच्या फाटल्यान कितें आसल्यार आमी मोमीन सराच्या नेतृत्वान काम करपाक सगळे तेंच्या गायडन्साचेर चलता आमी आनी हेजे फुडें BJP आतां ZP घेवन आमी फुडें सरतना आनी जोरान काम करून दाखयतले. आनी फुडले जो 27 तारीख जो आसा तयारी आतांच्यान आमी चालू करतले ZP जाले उपरांत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.